विसोपरांत तुमकां येवकार। म्हादय प्रश्नार गोयच्या मुखेलमंत्र्यान अजून कांयच भाष्य केल्लें ना। अजून प्रधानमंत्र्यांनी कांय भाष्य करूंक ना। अशें आसतना खासदार श्रीपाद नायकान कशें भाष्य केलें? नायक हे गोयचे काय कर्नाटकाचे खासदार असो प्रश्न दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळान केला। डेस्क गोवा खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस। म्हादेच्या इश्यूचेर आमचो MP नॉर्थ गोवाचो श्रीपाद नायकान एक स्टेटमेंट केला की कर्नाटका कडेन ते उलयता म्हणून, विच इज व्हेरी रॉंग। आतां आमकां एक प्रश्न पडला, श्रीपाद नायक MP कोणाचो? गोंयचो MP काय कर्नाटकाचो MP? म्हादेचो इश्यू जो आसा पळय हो जिवाळ्याचो इश्यू आसा प्रत्येक गोंयकाराचो, आनी त्या इश्यू खातीर प्रत्येक गोंयकार आनी जे आमचे पर्यावरण प्रेमी म्हणटा पळय ते सगळे तन मन धन लावन काम करतात। आनी तो इश्यू ट्रिब्युनला कडेन पेंडींग आसतना केन्ना एक्स CM आमचो पार्सेकर सुद्दां ताजेर उलयलो ना। आमचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरूय ताजेर केन्नाच ताणें भाश्य केलें ना। आनी श्रीपाद नायक ह्या इश्यूचेर उलोवपाक कोण? तो गोंयचो MP काय कर्नाटकाचो MP? ओके, कितें तेन्ना जो पर्यंत ते ट्रिब्युनला कडेन आसा तो पर्यंत कोणीच काय उलोवचें न्ही, कळ्ळें न्ही? तो पयलीं रिजल्ट येवनी मागीर कितें तें पळोवया। या थँक्यू।